झारखंडाचो सुटके झुजारी जनजाती समुदाय आदिवासी खातीर हुतात्म्य पत्करपी बिरसा मुंडाची जयंती देशभर 15 नोव्हेंबराक दबाजान। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून बिरसा मुंडाचो झारखंडातलो गांव उली हातूंत बिरसाचे समाधीचे दर्शन घेतले। ते उपरांत ताचे वंशज फामिलीची वासपूस केली। शाहदौलात जनजाती गौरव सुवाळो जालो। समग्र राष्ट्रीय विकास और जनजातीय समुदाय का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे जनजातीय समुदाय की अस्मिता बनी रहे। बिरसा मुंडा रानावासियांक जमनीचे हक्क मेळपा खातीर लढलो। गोंय सरकारूय ह्या विशयाचेर खंय संवेदनशील। मुख्यमंत्री मडगांवां कार्यावळीत उलयलो। जल जमीन ह्या दोन विशयाचेर ते खूप सेन्सिटिव्ह आशिल्ले। आमचे सरकार तितकेच सेन्सिटिव्ह आसा। आता ते ह्या टेन्युअराच्या पयलीं सोंपच्या पयलीं सगळ्यांच्यो क्लेम्स ज्यांचे पेपर सारखे आसात त्या सगळ्या जाणांक तांचे जमनीचे रायट्स हे दिले वयतले। ती हक्काची जमीन आसा। मुख्यमंत्री एकच सांगपाक सोदता, बिरसा मुंडा हो आमच्या संबंध लोकांसमोर जनते समोर तो तकल्यान उरचो। जसो 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती मनयता की तशा तरेची म्हाका 15 नोव्हेंबर म्हाका सुटी जाहीर करून जर केले जाता आनी तो जर संबंध लोकांच्या तकल्यान उरले जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता एक खूब बरें एक बरो मेसेज समाज जावंक शकता। त्याच प्रमाणे तुम्ही तातूंत पावल करचें अशें म्हाका दिसता। बीजेपीन पणजे बिरसा मुंडा जयंती मनयली। 5 दीस खंय गोंयभर कार्यावळी। गोंयभर आमचे एसटी बांधव जे आसात निवडून आयिल्ले, मागीर ते आमदार मंत्री आसात, आमदार आसतले, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य आसात किंवा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर, ह्या सगळ्यांचे एकत्रीकरण आमी सांग्यार हांगासर करप अशें ठरयल्लें आसा। इंटलेक्च्युअल मीट जी आसा ती मिटूय आमी फोंड्या हांगासर करप अशें ठरयल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।